योकार हा मनीषा जाधव सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन्स। ओनू सनबर्न जावंक ना वादाचो विषय। 28, 29 आणि 30 वेर जावनी सनबर्न, व्यवसायी आणि आमदाराचो एकच सूर। फकत 31 तारखेक सनबर्नाक विरोध। हरमल दर्यादेगेर अजून चल्ला शेकवाल्यांचो गोंधळ। अजून चल्ल्यात कामां, कांय जाणांक मेळूंक ना लायसना, शेकवाले फुर्योज। ओल्ड गोवा खातीर मास्टर प्लॅन जायच, तोवूय गोंयच्या सायबाच्या दर्शन सुवाळ्या आदी। सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीचे सरकाराक गाराणे। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। दर वर्सा अंजूंचो सनबर्न वादात सापडटा। टू बी ऑर नॉट टू बी असो प्रश्न खास करून थळावे पंचायतीक सतायता। ओनू मात हो प्रश्न सतावपाची शक्यताय ना, कित्याक तर सनबर्न 31 वेर नाका इतलीच मागणी फुडें आयल्या। 28, 29 आणि 30 तारखेक तो जावनी लोकय म्हणटात, आमदारय सांगता। पळया पुराय रिपोर्ट। अंजूण वागतोरचो सनबर्न दर वर्सा ह्या ना त्या कारणान वादात सापडटा। कोण ड्रग्स घेवन मेलो म्हण, बोळ जाता म्हण कोणे विरोध केलो म्हण, तर गोंयची संस्कृती इबाडटा म्हण खंयचे तरी सांस्कृतीक संघटनेचो विरोध। पूण अंदू तसो विरोध दिश्टी पडना। खुद्द आमदार खंय सीएमा कडेन उलयल्या। 31 तारीख सोडून सनबर्न जावनी। ऐकात डिलायला लोबोक। सनबर्न वर्साच्या वर्सा आमच्या अंजुना वागातोर ह्या एरियान 28, 29, 30th जाता। सो आय थिंक दिस इयर 31stूय तेणी डिक्लेअर कितें केल्लें तेंच्या ऑफिशियल वेबसायटीचेर। सो आय ओनली वॉन्ट टू टेल की आमी ऑल माय अंजुनकार्स स्पेशली फ्रॉम दॅट एरिया अंजुना वागातोर कांयसवा की 31स्टार आमी सीएमाक ऑलरेडी रिक्वेस्ट करून ताका सांगलेलें आहा आनी सीएम हॅज अश्युअर्ड की 31स्टार सनबर्न आसचें ना म्हणून। फर्स्ट ऑफ ऑल ते 10 सोंपता, तेज्या उपरांत मागीर 2-3 वरां लागतात ते क्रावडांतल्यान ते ट्रॅफिक इट इज अ टोटल ट्रॅफिक मेस। आनी 31st आमचे क्रिस्तांव भाव सगळे मिडनायट मिसाक वयतात। सो इट विल बी अ टोटल किओस। आफ्टर दॅट बिसायड्स दॅट आमचे थंयसर कितलेच रेस्टॉरंट्स आहात, हॉटेल्स आहात, धाकटी शेकां आहात। 31st इज अ नायट फॉर देम टू हॅव सम बिजनस। आनी लोक हे गोरदेन 10-11-12 पासून उरतले जाल्यार आमच्या शेकांक कळे बिजनस मेळटले। सो कीपिंग ऑल दीस इन मायंड आय हॅव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड आवर ऑनरेबल सीएम and he has already assured me की 31स्टार हे सनबर्न आमच्या वागातोर एरियान जावचें ना। थळावे पंचायती खंय सनबर्नचे आयोजक आयजवेर किकोत करत आयल्यात। अंदू मात तशें जावचें ना। अंदू पंचायतीचो प्रस्ताव मानून घेतलो ना जाल्यार सनबर्न जावपाक दिवचे नात अशें सरपंचान स्पश्ट सांगलां। तसो पंचायतीचो विरोध फकत 31 तारखे पुरतोच। ऐकात पंच सरपंचाक। ना 31स्टार नाका, 31स्टार जाय जाल्यार आमकां खूब प्रॉब्लम जातले। एज अ विलेजर म्हणून आमकां सगळ्या लोकांक प्रॉब्लम आहा। दर वर्सा तेच न्हू, हे फावटी तांकां आमी स्टार्टिंगूच तांकां आमी हें करतले की गेले फावटी आमी उगी रावले तांकां, कित्याक तेंच्यांनी केलें आनी सगळें काम आपलें चालू केल्लें, मागीर निमाण्या टायमार म्हटलें तें आनी हें तें नाका म्हणून आमी उगी रावले। आतां हे फावटी तांकां आमी स्टार्टिंगूच कितें आहा ती आमची गांवची प्रॉब्लम आहा ती तेंचे कडेन पयलीं दवरतले, ती सॉल्व जाता जाल्यार तुमी करा, नाल्यार करूं नाका, हें आमचें मागणी आसतली। आनी आतां सनबर्नाच्या हितून गोंयांत चडूच एंटर जाता, हाचेर तुमी कितें म्हणटात? ना आमी आमचो सदांच पुलिसां वांगडा आमची एक मिटींग जातात आमचे ऑनरेबल MLA घेवन, आनी आमी तांकां सामकें इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्ट दिल्ले आसता की तुमचे जे नार्कोटीक जे सेल्स आहा, पुलिसाचे नार्कोटीक सेल्स आहा, तुमचे जे गुप्ते हेर आहा ते तुमी नेमात, भितर नेमात, भायर नेमात, आनी जाता तितलो तेजेर तुमी एक्शन घेयात म्हणून। ड्रग्स आहा तो विकूंक दिवं नाका म्हणून आमी तेजेर म्हणजे आमी स्ट्रिक्टली तांकां सांगता। आनी मिटींग घेवन आमी पंचायत आनी आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर वांगडा परत तांकां आमी इंस्ट्रक्शन दितले की तुमी ड्रग्साक आहा तो थारो दिवं नाका म्हणून, आनी तेंचेर आहा ते स्ट्रिक्ट विजिलन्स घेयात म्हणून, विजील घेयात म्हणून। 29-30 ह्या दिसांनी लोकांक आमच्या जाय, जे आमचे जे बिजनसमॅन आहा आनी कोण गेस्टवाले आहा, गेस्ट हावजीस आहा, ह्या सगळ्या लोकांक टॅक्सीवाल्यांक 28, 29, 30 पूण 31 तारखेर सगळेच ऑपोज करतात। कित्याक लागून चड करून
की ती दिसा लोकांचे जे बिझनस आहा ती 31 लोकांनी इतली तयारी केल्ली आहा. रेस्टॉरंटान कोण आहात, कोण गेस्ट हावसांनी आहा, थोड्यांनी बुकींग ऑलरेडी घेतले आहा. तितून आनी सनबर्नाचे जर लोक येयले जाल्यार ट्रॅफीक इतले पळय कंजेशन जातले की ट्रॅफीक पुलिसां कडेन सुद्दां ते कंट्रोल जावचें ना. आनी मेन करून ते दिसा आमचे क्रिस्तांव भावांची मिसाक वचपाचो आसता चर्चींनी आनी तांकां सुद्दां वचपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातलें. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर आणि निखिल जल्मी. सेंट फ्रान्सिस झेवियराचे फेस्त आणि गोंयच्या सायबाचे कुडीच्या दर्शना सुवाळ्या आदी ओल्ड गोवा खातीर मास्टर प्लॅन करात. सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन मागला. पोरणे गोंयचो मास्टर प्लॅन करात अशें सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन सरकारा कडेन मागला. 2021च्या रिजनल प्लॅनात 300 मिटरांच्या बफर झोनाचे डिमार्केशन करचें अशें तांणी मागलां. आनी हें फुडें जावपी गोंयच्या सायबाच्या दर्शना आदी जावचें अशें कमिटीचें म्हणणें. आयकात कमिटीचो कोऑर्डिनेटर पीटर व्हेगाशाक. आयज आमी मागोंक सोदता की तुमी जाणा वर्ल्ड हेरिटेज सायट ही गोंयान एकूच सायट आसा ओल्ड गोवा आनी थंयसर आमचो गोंयचो सायबूय बी आसा. जाल्यार थंयसर आयज पर्यंत मास्टर प्लॅन जावना. दुसरें म्हळ्यार रिजनल प्लॅनाचेर 300 मिटर्स जो बफर झोन आसा प्रोटेक्टेड एंड रेग्युलेटेड 1 आनी 2 तोवूय बी रिजनल प्लॅनाचेर टील डेट डिमार्केट करूना. म्हणटच आमचो सरकारा लागीं डिमांड आसा की येता तें एक्सपोजिशन सेंट फ्रान्सिस झेवियराचें 2024 हें येवच्या आदीं हो मास्टर प्लॅन तयार करचो. आयज तुमी जाणा थंयसर रेसॉर्ट लॅटरायट रेसॉर्ट म्हण एक IPB अंडर प्रोजेक्ट हाडला. तेजे उपरांत हेलिपॅड आसा थंयसर, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हाडला. मागीर हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर म्हण एक प्लॅनिंग केला. त्या भायर थिंगा बंगलो आसा आनी जायतीं कमर्शियल इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनां आख्ख्या रावंडाक आहा. जरी तर हे भाशेन कन्स्ट्रक्शनां प्रोटेक्टेड एरियान करीत रावले जाल्यार फाल्यां गोंयच्या सायबाचें फेस्त वो एक्सपोजिशन करपाक थंयसर आनीक लुगार उरचो ना. आमी सरकाराक इतलेंच सांगूंक सोदता की ही युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट इतली इम्पॉर्टंट संवसाराची सायट आयज आमी जी सरावंडींग जमीन आसा ती सांबाळून प्रोटेक्ट करून जरी तर इल्लिगल डेव्हलपमेंटाक जरी तर हे भाशेन एलाव केली जाल्यार हें ओल्ड गोवा साल्वार जावचें ना. आतां एक्सपोजिशन आहा गेल्ले फावटी 44 लॅक्स लोक 2014 एक्सपोजिशनाक जाल्लो आनी एवरी 10 वर्सांनी डबल जाता. म्हणटच हेजे वयल्यान गोंयच्या सरकारान प्लॅनिंग करचें. इतिहासीक वास्तू आणि दायजा विशीं गोंय सरकाराची भुमिका कितें आसा ती कळना. ओल्ड गोवा ही युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट जावन रावल्या. तिका धपको लावपी बांदकामां थंय उबारपाक जायनात. तरीकय गोंय सरकारान बेकायदेशीर बंगले, रिसॉर्ट, GTP, हेलिपॅड, जेटी बांदपाचो सपाटो लायला. हाचे आदीं हांगा सरकारी आशिर्वादान उबो जाल्लो बेकायदेशीर बंगलो मोडून उडोवचो म्हण गोंयभरच्या लोकांनी आंदोलनय केल्लें. सरकाराचे मनमानीक विरोध वाडत चल्ला. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय सरकारचे पर्यटन मळार लक्ष ना. सरकार पर्यटन मळार सामके अपेसी थारला. कांय शेकाच्या लायसन्साचो अजून घुसपागोंदळ चल्ला. कांय कडेन शेकाची कामां अजून चल्ल्यात. लाखांनी फी फारीक करून शेक उबारल्यात. कमी वेळात कितली म्हणून येणावळ येतली हरमलचे शेकधणी विचारतात. पळयात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट. हांव आतां हरमल बिचाचेर आसा आनी तुमी पळोवंक शकतात बिचाचेर सगळे म्हाका दिसता लागीं लागीं इंडियन ट्युरिस्ट आसा. फॉरेन ट्युरिस्ट खंय दिसना. चड ना, थोडे आसा, पण इंडियन ट्युरिस्ट हो भरपूर येयल्लो आसा. ह्या हरमल बिचार जवळ जवळ 12 शेक गव्हर्मेंटान हेका लायिल्ले आसात. पण आजून तेची तयारी आत्तां चालू जाल्ली आसा. कारण हे जे शेक पॉलिसी आमची गव्हर्मेंटाची आसा ती मातशी लेट जाल्ल्या कारणान दर वर्सा तशी जाता. आनी जे शेक ओनर आहा तेंची मागणी आसता की हे जे शेक दिवपाचे आसा ते तांकां ऑगस्टान दिवपाचे. मागीर ते सप्टेंबर ऑक्टोबरान आमी बांदून म्हणटा ते आमी रेडी करून आमी नोव्हेंबरान तरी स्टार्ट करपाक जाय. आतां नोव्हेंबर सोंपलो, डिसेंबरान आमी पावले तरी आतां शेक
बीच आसा हर्मल बीच, ह्या हर्मल ब्रिजाचेर एका मनशान 3 शॅक घेतलेले आसा खंय आपणच, आनी ते 3 शॅक हे करून दवरलेले आसा, गव्हर्मेंटानय ते हाडून दवरलेले आसा. बाकी 9 शॅक म्हाका दिसता काम चालू आसा शॅकांचे, पण ते 3 शॅक कित्या खातीर दवरलेले आसा हेचो उलगडो म्हाका दिसता सरकारच करतलो बरो. सध्या गोंयान ट्युरिस्ट आसा, पूण इंडियन ट्युरिस्ट जे युरोपियन ट्युरिस्ट पळय येताले ते वराक लागून मातशें आमकां त्रास जाल्लो आसा. एक तर रशियन येताले ते मातशे कमी जाल्ले आसात, युक्रेन इज्रायली येताले पळय ते कमी जाल्ले आसात, पूण इंडियन ट्युरिस्ट आमकां भरपूर येतात आनी सुमारकशें आमचें बिजनेस जाता, जायना हें ना. हे सरकाराक खबर आसा. आतां डिले करता. हेच्या आदी बाबू आसगांवकर पासून आहालो ट्युरिजम मिनिस्टर, ऑगस्टानूच तो हें करतालो, ऑगस्ट सप्टेंबर जाता म्हणसर आमी खबर सगळे बिचार. आतां डिसेंबर लागलो तरी अजुनूय शेकाचे मिटाना तेंचे लागीं. कित्याक मिटाना? तुम्ही भाड्याक दिता म्हणून? भाड्याक दिता जाल्यार तूं धर तांकां. तें काम सरकाराचें. सरकारान आमकां दितकूच आमी बिचार वयता न्हू. जे कोण आमी बेकायदेशीर करता ताका तूं उखल. आतां पर्यंत शेकाक आमकां 2,50,000 45,000 पर शेक. पर शेक. अशी टोटल हरमल गावान कितली दिली वता? आमकां खाली 12 दितात. आमकां गव्हर्मेंटाची फॅसिलिटी कांयच ना. थिंगा उदीक ना, ना म्हणल्यार लायट ना, सेवरेज ना. तरी आसतना आमी आमकां जे जाता ते भाशेन आमी करून आमी घाण जितली जाता तितली आमी क्लीन दवरपाक आमी शेतकार वावुरता. खाली आमकां एकूच फॅसिलिटी दिल्या ती बीच क्लिनींग आनी एक लायफ गार्डाची सेफ्टी. नाजाल्यार सरकारा लागीं कितें आसा? ट्युरिस्ट पुलीस बसून आसून कांय कामाचें ना. लमाणी आपणाक जाय तेच करतात. लमाण्यांक आतां आमी 20 वर्सां जालीं आमी तेचेर बंधन हाडूंक हें करून हें केल्यार तेचेर कोणूच उपाय घेयना. सगळे आम आदमी सारके घेवन रस्त्या वयल्यान दर्या वयल्यान भोंवतात. लमाण्याच्या बाबतींत जाल्यार गव्हर्मेंटा लागीं कांयच उपाय ना. अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट. बीच कशा लागले तुम्हाला गोव्याची? गोव्याची बीच एकदम सुंदर आहेत, एकदम निसर्गरम्य आहेत, पूर्ण फॅमिलीला घेऊन येण्यासारखे बीच आहे. टुरिझमच्या बाबतीत तुम्हाला फॅसिलिटी आहेत काही? सर्व काही फॅसिलिटी मिळतात, काहीच प्रॉब्लेम नाही. आता तुम्ही कुठच्या याच्यावर आहे माहिती आहे तुम्हाला? बीचवर? नाही, बीचचं नाव ॲक्च्युअली माझ्या लक्षात नाही आहे, पण आम्ही कालपासून ते बीचवरच फिरतो सगळीकडे. 5 ते 6 बीच आमची फिरून झाले. टोटल बीच कसे होते गोव्याचे? खूप सुंदर बीच आहे. सगळं स्वच्छता आहे, सिस्टमॅटिकपणा आहे सगळं इथे. कुठल्याही प्रकारची फसवेगिरी किंवा पर्यटकांना कुठल्या प्रकारचा त्रास नाही येते. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. गोयच्या रस्त्याची काणी आता येरादारी करप्यांक सच्चीत जाल्या. हे नियोजन शून्य रस्ते अपघातांक आमंत्रण दीत आसात. म्हापसा मार्केट ते तार न्हंयच्या रस्त्याची चाळण जाल्या आणि कितलो तेंप लोकांनी नियोजन शून्य सरकारी रस्त्यांचे बळी जावप. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. सध्या हांव आसा म्हापशेचे रोड सध्या बरेच फामाद जाल्यात. आमी हांगा पळोवपाक शकता फ्रॉम म्हापसा मार्केट टू जे तार रिव्हरी कडेन आमी जेन्ना वयता सो रोड हो आसा हो एकदम पिड्ड्यार जाल्लो आसा. लोक जे येरादारी करता तांकां सर्कस करची पडटा ह्या रोडा वयल्यान जेन्ना गाडयो चलयता तेन्ना. तशेंच ह्या रस्त्यांचेर इतले होणे पडलेले आसा की जे येरादारी करता तांकां खूबच त्रास जाता. तशेंच ह्या रोडा वयल्यान जाणटे नेणटेय ट्रॅव्हल करता. तुमी जर हांगा 2 व्हिलरी वयल्यान जर वचत जाल्यार गाडी चलोवपाक इतलो प्रॉब्लेम जाता. इतले ह्या रस्त्याचेर होणे पडलेले आसा. हो रस्तो केन्ना पुराय जातलो असो एक प्रश्नचिन्ह हांगा पडिल्लो आसा.
तशेंच हांगासरले जे म्हापशेचे रोड आसा हे केन्ना बरे पळोवपाक मेळटले असोय व्हडलो प्रश्नचिन्ह हांगा निर्माण जाल्लो आसा. तशेंच हे जे रस्ते आसा हे बेगीनच्या बेगीन आयज कंप्लीट जावपाची गरज आसा. बिकॉज जेन्ना आमी म्हापसा मार्केटा कडल्यान तारी कडेन वचपाक जेन्ना वयता इतलो रोड पाड आसा जेन्ना आमी टू व्हिलरी वयल्यान ट्रॅव्हल करता ट्रॅव्हलिंग करतना इतलो त्रास जाता तकली सुद्दां दुखपाक लागता. इतलो व्हडलो हांगा प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. तशेंच हे जे रस्ते आसा हे बेगीनचे बेगीन आयज कंप्लीट जावपाची गरज आसा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खणगांवकार आणि निखिल जल्मी. फोंडा प्रसारक संघ आणि गिरजाताई केळकार समितीन श्रीमती गिरजाताई केळकार स्मृती संगीत संमेलन घडून हाडले. फार्मागुडी जाल्ले हे 35वे संगीत संमेलन बरेच रंगले. संमेलनाचे औचित्य साधून नामनेच्या कलाकारांचो भोवमानय केलो. पळयात. थोर नामावली आमच्याकडे आसा आणि उपजत नवीन कलाकार ह्या संगीत क्षेत्रा भितर वादना भितर कित्याक तयार जाना पूण हांव खुबसो धादूसार खुबसो समाधानी कित्याक वैष्णव शिरोडकर शिरोडेचे जे उपजत कलाकार जावन आसा आणि बरे सुंदर अशें सादरीकरण ताणें हांगसर केल्लें आसा. त्या शिवाय आमचे ढवळीकर गोरा ढवळीकरांचे नातो म्हणजे ऋषिकेश ढवळीकर हांचे नाम आमचे शिरोड्या ऋषिकेश फडके जो आसा पळय न्ही ताजे बद्दल म्हजी सदी अपेक्षा आशिल्ली की ह्या भुरग्यांक गोंयांत रावपाचें ना आशिल्लें. ह्या भुरग्यांक मुंबय पुण्या वचपाक जाय आणि ती थोर घराणी जी आसा त्या घराण्या भितर थंय स्थायीक जावपाक जाय 5 वर्सां 10 वर्सां खातीर आणि नंतर मागीर परत गोंया आयल्यार जाता. पूण दुर्दैवान म्हजी ती अपेक्षा भावना जी आशिल्ली पळय न्ही ताका रूप मेळ्ळें ना. रूप वेगळेच पद्दतीन जालें. आज ऋषिकेश जो आसा पळय न्ही तो गायक शिक्षक म्हणून आज गोंया भितरच कार्यरत आसा. संगीत नाटकात भूमिका आमच्या मुलांचंच नाटक बसवलेलं होतं. त्या नाटकामध्ये मी 7व्या वर्षी कृष्णाची भूमिका केली होती. ते नाटक आम्हाला 3 वर्ष करायला लावलं लोकांनी दरवर्षी. तर इतकं ते नाटक लोकांना आवडलं होतं आणि त्यावेळी मला जाणीव झाली मला आवाज आहे याची. परंतु शिकायची संधी त्यावेळी गोव्यामध्ये कुठेही नव्हती. इतकंच काय महाराष्ट्रात सुद्धा मुंबई पुण्याला जावं लागायचं. त्यापैकी केसरबाई बांदोडकर, मंगला रानडे, त्यानंतर मग ज्योत्स्नाताई भोळे या सगळी नावंही प्रसिद्ध आहेत. चांगल्याच गायिका होत्या सगळ्या. त्या सगळ्या आधी गेल्या होत्या मुंबईला आणि गिरिजाताई मात्र घर सांभाळण्याकरता आई होती वगैरे असं परिस्थितीमध्ये त्यांना जाता आलं नाही. परंतु नंतर त्याही मुंबईला गेल्या आणि तिथं विलायत हुसेन खां यांच्याकडे तिथं त्या वजीबुवाने शिकवलं होतं. बांगलोरला असताना त्यांना वजीबुवाने गायनाचे धडे दिलेले होते. परंतु काही काळानं वजीबुवा हे निघून गेले आणि त्यांना मुंबईला जावं लागलं आणि विलायत हुसेन खां या सुप्रसिद्ध गायकांच्याकडे त्यांनी पुढचं मार्गदर्शन घेतलं. त्यांचे कार्यक्रम तिथं होऊ लागले. आकाशवाणी त्यावेळी जोरात काम करत होती गाण्याच्या बाबतीत. तिथंही त्यांचे कार्यक्रम होऊ लागले. जे कलाकार व्हड जाले ते कशे व्हड जाले आणि आपूण व्हड कसो जावचो ह्यो दोनूय गोष्टी शिकपाचे हे तांकां व्यासपीठ आसतलें. बऱ्यांतले बरी कला हांगासर आमी दिवपाचे प्रयत्न करतात. ह्या वर्सा 3 दीस बऱ्यांतले बऱ्या कलाकारांक बऱ्यांतले बरे हांकां हांगासर आमी आपयल्यात. स्वरसम्राज्ञी गिरिजाताई केळकर स्मृती संगीत समारोह हो फोंडा पत्रकार संघातर्फे आयोजित केल्लो आसा. आयज यंदाचें हें 35वें वर्ष आहा आणि गेली 35 वर्सां जे पळय संगीत समारोह आहा तो आदरणीय पत्रकार आमचे पत्रकार संघाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ पत्रकार गोकुळदास मुळवी यांच्या प्रेरणेतून हे सुरू जाल्लें आणि आजपर्यंत ते अव्याहतपणे सुरू आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
सेसा फुटबॉल अकादमीन अंडर 15 डिव्हिजन 1 लीग स्टेज फुटबॉल सर्तीत वास्को एससी पंगडाक 14 विरोधात 0 गोल फरकान हारून घसघशीत जैत मेळयले. फातोड्डा खेळा मळार ही फुटबॉल सर्त रंगली. सेजा फुटबॉल अकादमी खातीर सुनील, प्रमोद आनी अन्मेश हाणें हॅट्रिक केली, जाल्यार लिओन 2 गोल मारले. जॉन्सन, निकेश आनी रेहान हाणें दरेका 1 गोल मारलो. वास्को एससी पंगडान गोल मारपाचे यत्न केले खरे, पूण तांकां एकय गोल मारपाक जालें ना. शेवटाक सेजा फुटबॉल अकादमीन 14 विरोधात 0 गोल फरकान रोमांचक जैत जोडले. पळयात रंगलेलो खेळ. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. आयतारा अनवळ्या पावसापासून सुटका मिळू येता. हवामान सुके आणि मळब नितळ दिसतले. राज्या खातीर हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. गोंयांत गिमाचे हवामान स्थिर आसा अशें दिसता. फुडल्या 4-5 दिसात तापमानात चडटी देंवती पळोवपाक मेळटली. मळब नितळ आसतले खंय. कांय सुवातांनी कमी दाट धुके पडपाची शक्यताय आसा. आयतारचे तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. गोंयच्या दर्यादेगां खातीर हवामानाची शिटकावणी ना. आयतारा हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. फुडले 4-5 दीस हवामान सुके. नितळ मळब दिश्टी पडटले. उण्या तापमानात व्हडलोसो बदल ना. कांय सुवातांनी कमी चड प्रमाणात धुके. आयतारचे तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.